पयरची ग्रामसभा आसली ती आमी आयज कंटिन्यू केली। ताजे पयलीं काही घटनाक्रम जालो की आमच्या पंचायतीन मोठो घोटाळो जाला अशा प्रकारचो एक आरोप आमच्या पंचायतीचेर केलो आनी आमी पयर आमच्या सेक्रेटरीक आपोवन हाडलो आनी कितें भानगड ती आमकां मातशें एक्सप्लेन करप। सेक्रेटरीन आमकां सारकें उत्तर दिवना, त्यामुळे आमी सेक्रेटरीचें एक इन्वेस्टिगेशन जावचें अशें आमी व्हिडिओ कंप्लेन दिल्या, ब्लॅक एंड व्हायटान दिल्या। कारण आमकां तेणें अशें की अंधारान दवरून केला काय कितें तेणें आजुनूय आमकां सांगलें जाता, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। दुसरी गोश्ट ही दुसरी फावट तेच दोग तीग जाण लोक येवन ग्रामसभेक नाका आसलेलो किओस करपाचो प्रयत्न करता, एक पुस्तक घेता आनी कितें करता आनी आमकां व्हडले कायदे तत्वज्ञान सांगता। म्हाजें म्हणणें अशें आसा की हो जो विशय आसा हो विशय आतां न्यायप्रविश्ट आसा, तेणी आमचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केला। म्हाजें म्हणणें आसा आमी जर कितें गुन्हो केला, हांव मिडियाकूय सांगता, आमी जर कितें हांवें ग्रामसभेकूय सांगलां, आमी जर कितें गुन्हो केला आनी मिस एप्रोप्रिएशन कितें जालें जाल्यार आमी डिस्क्वॉलिफाय जातलीं कायद्यान। ग्रामसभेक येवन सरपंच तूं हेंच सांग, अशेंच उत्तर दी, दीस इज अ टायप ऑफ ब्लॅकमेलिंग, हो डायरेक्ट सांगता। पयर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो बिपीन म्हणटा ताचो, तो सांगता 1 कोटीची अफरातफर जाल्या म्हणून आनी ते व्हिडिओ व्हायरल करून ह्या लोकांक तेणें जमयल्या। 1 कोटीची अफरातफर जाल्यार ताणें सिद्ध करचें न्ही, तेणें सिद्ध करचें आनी आमकां फासार चडोवचें, पंचायती मंडळाक फासार चडोवचें। हांव म्हणटा बेश्टे हांगा येवन लोकांक जमोवंक आमकां चोर चोर म्हणपाक कांय अर्थ ना। हें सगळें राजकारण चलता, राजकारण। हांव जेडपीचो कॅन्डिडेट, हांव डायरेक्ट सांगता जेडपीचे म्हाजी प्रतिमा मलीन करपा खातीर हें चल्ललें आसा सगळें। ह्या सगळ्या गजालीचो जो हें आसा ते ह्या खातीर आसा। पूण गेल्या 25 वर्सां हांव ह्या पंचायतीन आसा, कोणाक कापासताच आसा तेणें RTI मागचें। हांव पणजे, मडगांव, वास्को सगळ्याक भोंवता म्हाज्या कामाक, पंचायतीच्या कामाक। एक ट्रान्सपोर्टाचे वॉचर म्हाजे काडून दाखोवचे तेणी, RTI मागून काडून दाखय, हांव चॅलेंज मारता। कितें फकाणां करता चोर चोर म्हणून? आमी कोणाचेच खावना, पंचायत निवळ आसा आनी ह्या पंचायतीन जी कामां केल्या न्हू खंयच्याच फाटल्या पंचायतीन करूना। सगळे कडेन पंचायत भर एक पूल आसलो, येदो देड हाताचो पूल आसलो, तो बांदपा खातीर आमकां आमदारान कितले वर्साचो डिमांड रे, कोण करूं शकलें ना। पंचायत खाल्ली चोर चोर म्हणटा पळय, साकोर्टेचें नांव घाण करता, घाण हाचो आरोप आसा तेंचेर। त्यांनी व्यवस्थित आमचे कडेन डिस्कशनाक येवचें आसलें, व्यवस्थित ग्रामसभेक पोटां दाखोवन उलयता, नाकाल्ले करता, हें आमकां एक्सेप्टेबल ना। म्हणून हांवें तांकां सांगलें की जर आमचो गुन्हो आसा हांवें तांकां सांगलें जर तुमी डिस्क्वॉलिफाय फायल करा आमचेर, मिस एप्रोप्रिएशन जाला जाल्यार जातलें न्ही आमचेर कारवाई। ना पण आतां पळय फाटल्या ग्रामसभेक जर पळय इश्यू येयलो की फंड खंय तरी 5 नांवां दिल्या पळय तेणें, हांवें सांगलें पळय कोणाच्या नांवार गेल्या म्हणून, तेजे विशीं तुमी पंचायतीन कितें एक्शन घेतल्या? ना आमी व्हिडिओ कडेन हें मागला न्ही, इन्क्वायरी मागल्या। तेजे बद्दल तुमकां कांयच म्हायती ना, ते पयशे खंय गेले आनी कशे गेले ते? म्हायती ना म्हणजे ते आतां कशें कितें जालें तें आमकां आतां व्हिडिओ समोर येतलें न्ही, म्हाजोय स्टेटमेंट जातलो थंय, सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट जातलो। ज्या गोष्टीची आमकां सारकी एप्रोप्रिएट म्हायती ना, ती एप्रोप्रिएट म्हायती तुमकां दिवन आनी एक अप्सरान आमचेर घेवपाचें ना आमकां, म्हणून आमी उबी रावले। आमी सेक्रेटरीन अजून पर्यंत कांय सांगलें ना तुमकां? आमकां तशी आयडिया दिवना, ताणें आमकां सांगलें पळय तुमी आपली कंप्लेन दिल्या तेन्ना आपूण व्हिडिओ कितें आन्सर दिता आनी व्हिडिओन म्हाका हांव पर्सनली व्हिडिओ कडेन कंप्लेन दिवपाक गेलो, आपूण इन्क्वायरी करता आनी तुमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें तरी दिता म्हणून सांगता। त्यामुळे हो विशय सोंपलो। दुसरो विशय ते जे सांगता पळय आमकां की अशें कितें तशें कितें, हिकाचो प्रेस करता पळय, OTP तुवें दिल्लो की ना, कोर्टान उबय करता तिका ते सादी बाबडी म्हणून कोर्टान उबें करता। कोर्टान सुद्दां असो प्रश्न विचारना, एडवोकेट एफिडेवीट फायल करता, तुमी कितें आमकां अपराधी ठरयता थंय। हे सगळें षडयंत्र आसा, हांव सांगता तुमकां सगळें। आनी प्रत्येक पंचायत आनी एक सांगता तुमकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा, प्रत्येक फावटी पंचायतीचें ऑडिट आसा आनी ऑडिटांत कितें मिस एप्रोप्रिएशन जालां तेचें नोटींग आसता। प्रत्येक एप्रिलाच्या ग्रामसभेक फाटलें ऑडिट दवरलें वयता आनी लोकांच्या मुखार दवरलें वयता आनी ते लोकांच्या मुखार दवरून लोकांक वाचून दाखयलें वयता ऑडिट आनी त्या ऑडिटा अनुसार कोणाचें कितें ऑब्जेक्शन आसल्यार तेणी फायल करपाक जाता। पूण हें केन्नाच करिना केन्नाच ते एप्रिलच्या ग्रामसभेकूच येना। ते असले कितें दिवाळी दसरो कितें आसता पळय तेन्ना तांकां कितें जाय गेले की ते ग्रामसभेक येवन क्लोज करपाचो आमकां
तीग जाण लोक ग्रामसभा हायजेक करता मरे. पूण हेजो पॉयंट म्हणून तुमकां हेजो खंय दाखोवचो लागलो ना की बाबा इतले पयशे खंय स्पेंड जाले काय म्हणून. तुम्ही आतां म्हणटा की सगळो हिशोब आसता तुमचे आसता, सगळो हिशोब आसा, सगळो हिशोब आसतलो. इन्क्वायरी जातली, सगळे पिक्चर तुमच्या फुड्यान हांव परत पत्रकार परिशद घेवन सांगता. मिटिंगेक आमचे ग्रामसभेक येयल्ले आसा त्या बद्दल आमकां ती सांगलेली ती हेच्या खातीर आमी ते सेक्रेटरी आमकां मिसगायड केलें म्हणून आमकां तें सिद्ध जालें. म्हणजे आमी ते हेचेर कंप्लेन दिली की आमच्या BDO ऑफिसान की आमकां हें कळ्ळें त्या बद्दल कशें कितें आसा तें. आनी ते सेक्रेटरी सरान आमकां डिजिटल हें आसा म्हणून आमकां कांय सांगूंक ना त्या बद्दल. आनी तेच्या खातीर आमकां 7 वार्डान तेणी आमकां जे काम आमकां डिसिल्डिंग गटार आनी हे काम करता म्हणून आमकां सांगलेली आनी ती तुमी करून घेया. आनी कन्सर्न पंच आसा तांकां सांगलेली तुमी तें काम करून घेया अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें. फक्त तुमी काम करून घेवपाचें म्हणून सांगलेलें. आनी त्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां सांगलें त्या हेजेर पेमेंट करता आनी ती पेमेंटा खातीर आमी OTP दिता म्हणून सांगलें. OTP दी म्हणून सांगलें. त्या बद्दल हांवें ती OTP दिली. आनी बाकीचे जे कितें इन्क्वायरी जावपाचें आसा ती आमी आमच्या हेका BDOक दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आमकां जी म्हायती दितले त्या बद्दल आनी हे आमकां प्रेस करता ते सगळे फूल हेका बॉडीक आमच्या प्रेस करता. म्हणजे तुमी इलिगेशन आमचेर घालता, आमचे आरोप सिद्ध जावनी मागीर तुमी इलिगेशन आमचेर घाला. त्या शिवाय आमी आरोप सिद्ध आरोपी म्हणून जायना. बुश कटींग जावं डिसेंटींग केला म्हणून जितले बजेट आमकां दिल्लें त्या बजेटा प्रमाणे आमी तें डिसेंटींग केलां आनी बुश कटींगूय केलां. आतां कोण तरी 1 कोटी जावं 2 कोटी कितें लुटले आनी कितें केलें म्हणटा पळय तेजेर कायदेशीर तेंचेर कितें तथ्य आसा तें सोदून काडचें, कोर्टान वयचें, जायतें करचें. आनी सपोज जर तेंच्यांनी काय तांकां तथ्य ना जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्या सांपड्याकारांची माफी मागपाची गरज आसा. आणि एक सांगता तुका, तुम्ही पत्रकार भाव, सेक्रेटरीन ग्रामसभेक आमी आपूण ही ग्रामसभा सोंपयल्या नंतर हांव आनी जितू उठल्या कित्याक त्या प्रशांताक तेणें तुका लोक मारतले म्हटलें म्हणून आमी ताका घेवन सकयल येयले. त्यामुळे आमी ग्रामसभेंतल्यान पळोवन येवना, तें बी क्लियर करता आमी. खूब फावटी अशें जाता की थंय शिरीष देसाई आनी डेप्युटी सरपंच ग्रामसभेंतल्यान आमी पळोवन येवना. आनी हांव तुमकां आयजूच परतूय सांगता तेणें सिद्ध करचें आमी खंयच्याय इन्क्वायरीक फेस करपाक तयार आसा पंचायत बॉडी म्हणून. सेक्रेटरी आभार मानले मरे तो उठलो. हांव एक सरपंच या बद्दल म्हाजेर बी एप्लिकेशन आसलें की आमी बुश कटींग करूं ना, हें करूं ना, तें करूं ना. म्हाजी मातशी मदली अडचण जाली. बुश कटींग जालें तेन्नाच अडचण जाली म्हणजे पर्सनल म्हाज्या आरोग्या बद्दल. पूण तें मातशें लेट जालें. बुश कटींग हांवें 4थी दिसा सुद्दां केलां. म्हाजे कडेन फोटो आसा आनी 4थी नंतर सुद्दां केलां. आजून सुद्दां करता आनी ओगीच एलिगेशन घालता तुमी पयशे इतले खाले. आतां गांवानूच म्हाका भोंवपाक लज दिसता, तुवें पयशे खाले, तुवें पयशे खाले. विचार करनासतना एक्स सरपंच एक्स पंच पयलींचे आसा तेच उलयता पयले तुवें पयशे खाले, तुवें कितें कोण खाता पयशे. आमकां ते पयशे दिता ते वर्साचे दिता. सो कितले बजेट सँक्शन जाले तुमी बुश कटींग, गटर क्लिनिंग आनी बाकीचे कामां? गटर 286 administrative approval of BDO 286. पूण हेजेर तुमी एपार अपलोड करता न्ही कितें सेक्रेटरीन चड बी अपलोड केले फायल्यान सेक्रेटरीन त्या प्रमाणे अपलोड करपा जाय न्ही ते. सेक्रेटरी कशें हें करपाक शकता पूण ते आमकां सारकें कितें आंकडो आसा तो आजून आमकां फायंड आउट करना. त्यामुळे आमी इन्क्वायरी मागले. आनी दुसरी गोष्ट कितें ते आमकां ते वर्कर काम करता न्ही त्यांच्याच नांवार ते पयशे घालचे पडटा. आमच्या हातीन ते पयशे येना. तेंचो अकाउंटूय बी बँकेन आसपाक जाय. पण ही नांवां घेतल्या ते वर्कर ते तुम्ही त्यांच्या वयल्यान कांयच काम जावना. खूब कडेन त्या टायमार काम चलता, PWD काम करता आनी कोण कोण काम करता. त्यामुळे खंयचे वर्कर कितें आसा कोणा दिल्ले गेल्या पळय नेफ्ट जाल्या पळय तेंका ते नांव जे घातल्या पळय ते तुमची वर्कर काम त्याची इन्क्वायरी कर म्हटलं गांव तो